गुड मॉर्निंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. आयज हांगा प्लांट्स अँड सॅपलिंग्स आमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक येयल्ली हा. आमचे बरे हा आमचे बाय सरपंच शर्मिला. आयज ताजो बर्थडे. एवरीवन विश हर बिफोर गोईंग. kept it specially on her birthday. आमचो डेप्युटी सरपंच बाब विलियम, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स, आमचे मारना पंचायतीचे ग्रामस्थ, प्रेस मीडिया, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅपलिंग्स प्लांट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आयच्या काळार वे वी एक्सपिरियन्स ग्लोबल वॉर्मिंग. म्हणल्यार आख्या जगभर ह्या म्हयन्यान पावस ना जाल्यार आमकां हांगा गोंयान रावंक जावचें नासलें. दॅट्स द दीस. आनी एप्रील मेयान इतली गरमी वाडल्या आनी आमकां उगडासा क्रिसमसाच्या दिसांनी आमी क्रिसमसाच्या मिसाक स्वेटरां घालून वयतालीं ल्हान आसतना. आतां तेजी गरजूच ना. यू कॅन सी द डिफरन्स ओवर द इयर्स. ती थंडी म्हणटा ती गेल्यात. सो तेका लागून हे आमचो क्लायमेट, आमचो वेदर, आमचो एनवायरमेंट कूल दवरपाक ह्या आमच्या सरकारान फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां हे झाडां दिल्लीं हा. व्हरोन लायची आनी आमचो मारना गांव सोबीत सुंदर ग्रीन आनी क्लीन दवरपाचें आमी वावुरपाचें. आयज आमी तोहेच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या चीफ मिनिस्टराक बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमच्या उगडास आसलेलो थोडेच दीस पयले ओशेल गांवान हे आमचे 3 भावाचे घराचेर झाडां पडोवन 3 घरां सारकी काबार जाल्लीं. एक जाल्यार सारकेच काबार जाल्ले. आनी तोहेच आमच्या मारना मदले वाटान बाब हडफडकर हाच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन घरातले किचन आनी फाटलो रूम आख्खोच लासोन गेल्लो. सो आमकां घडटा तोहे प्रमाणे आमी आमच्या सॅलरींतल्यान तांकां हेल्प केल्लो. तोहेच आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन रिलीफ फंडान घालून तांकां थोडे अमावंट हाडलेलो आहा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सीएमाक तेणें आमकां आमच्या शिवोलकारांक आदार दिलो इन द नीड ऑफ आवर. सो आयज आमी हे 4 चॅक घेवन येयल्लीं आहा. अजितेश अनिल हडफडकर बाब सीएमान हेज्या घराक शॉर्ट सर्किट जाल्लो आनी 2 रूम फाटले आख्खेच काबार जाल्ले. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतल्यान आमी ताका 40,000 हाडल्यात. दुसरी चॅक बाब रवींद्र घटवण ताका 30,000 30,000 हाडल्या. चॅक झाला एनवलपमेंट. बाब बबय शांबा चोडंकर ताका 30,000 दिल्या. आनी बाब जयंत चोडंकर ताका 20,000 चॅक हाडल्यात. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सीएम प्रमोद सावंताक. आनी थंयच हांगा सरले सगळे ग्रामस्थ जे एकठांय जाल्या सगळ्यांक तुमकां झाडां मेवतलीं. व्हरोन मोगान लावचे. A plant is a living thing. It seems if you talk to a plant, it bears better fruits. You remember that? Abroad, आमी गेल्ली तेन्ना शेतांक पासून ते म्युजीक घालतात. पयला हे शेतांनी ते व्हडले प्रमाणान शेतां लायतात आनी म्युजीक लायतात. इट्स अ लिव्हिंग थिंग. I mean, so talk to your plants, it will give you better yield. So सगळ्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सरपंच वॉर्ड मेंबरान इतले लोकांक एकठांय करून आयज हाडल्यात. आनी कोणाक मेवना कांयच
गाडी परती धाडटा आनी हाडटा कांयच गडबड करनाका सगळ्यांक मेवतले सो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज सगळ्या लोकांक पंच मेंबरांक आनी रिपोर्टरांक थँक्यू. अशें दिसता की आतां एक मॅडम प्रोग्राम करता आनी सगळीं जाणां आमी धांवन येता. डे बाय डे कितें इंट्रस्टींग घडटा आनी एवरी डे लोकांचे डिमांड्स ती पुरी करता. ताका लागून सगळ्यांत चड हांव मॅडमीक थँक्यू म्हणटा. तिजो खरें आमी आभार मानता की बारीक बारीक लोकांच्यो गरजो ती तिका पडलेले आसा बारीक गरजो पळय ती आयज ह्या झाडांचो प्रोग्रामाच्या निमतान तिणी जे हांकां फायनान्शियल हेल्प पावयल्या तितूनच्यान तिका कळोन येता की तिका कितले लोकांचे पडला कितले लोकांचे कॅर करता ती. आनी थँक्यू तशेंच आमचे CMाक जे बेगीनूच एक्शन घेवन हे चॅक पास करून हे गरजेकारांक आयज पावयल्या बद्दल. तशेंच तुमकां थँक्यू. आयज झाडांचो सगळ्यांनी झाडांचे बेनिफीट सगळ्यांनी घेवपाचे. कोणाक घर आसा तितल्यांनी ती झाडां व्हरपाची बेश्टी घरा उडोवन ती वेस्ट करपाची ना. थँक्यू. दोन झाडां हाडून दिया मला सोडून. Can you go a little back? फोटोग्राफर तू असं दाखी चांगला बसून सगळं त्याला वाट दिली त्याला तू असं व्हेरी गुड घे वायडे पहिलं मला हवे तिथं बरं सांगतो हात काढता फोटो बाबा एक झाड हांगा हाड आणि एक दोन तीन दी मॅडम मागीर आनी मागीर सगळी लायनीन रावन एक हाड लाव 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 आणि बाबा दुसरे सगळे मातशे लायनीन वचत. ए बाबा हॅलो दादल्यांची लायट सेपरेट आणि बायलांची सेपरेट घे रे गो तू राव तुका एक एक घे आणि माझी साडी करा. तुम्ही एक राव मास्क काढ तुम्ही घे आणि साडी करा मरे. नेक्स्ट आणि गाडी घेऊया बाहेर दोन हो आयज तुमकां ही शिवोलेंची झाडां वांटप जाल्या हाचे बद्दल तुमकां कितें म्हणूंक जाय? आमच्या हितून जाणाय मरे ऑक्सिजन म्हणजे कितें प्राणवायू आमकां मरे हवे फाटल्यान आमकां उदक हें जाय पूण आमकां ऑक्सिजन पयलीं जाय. पूण हें मरे झाडां हें आमकां ऑक्सिजन दिता आनी प्राणवायू सोडटा म्हणजे आमी तुळस जर तुळशी सुद्दां आमकां सरावंडींग तुळस आसल्यार आमकां प्राणवायू खूब मेळटा. आयज दिल्ली सारकेल्या हितून फाटल्यान ते सिलिंडर घालून खंय प्राणवायूचे हे जगतात न्हू. आनी आमची मरे लोकसंख्येचेर जाता इतले आवड उरना म्हणजे एके फॅमिली एक भुरगीं सुद्दां खूब जाले पूण ही म्हणजे लोकसंख्या वाडटा म्हणजे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. लोकसंख्या जाताची मिनिमम आसल्यार आनी नीट प्लांटेशन लायक जाल्यार इन फ्युचर सुद्दां भरपूर या. आमी पळयलां ह्या वर्सा झाडां कातराप चड जाता. हां विनाकारण झाडां कातराप जाता ताचे बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता लोकांक आख्या जनतेक कितें सांगूंक सोदता? जनतेक मरे हें झाडूच म्हटल्यार मनशाचो आत्मो हे कट घेवन जे आत्मो गेलो आमचो मागीर कांय फायदो ना हे शरीर हांगा उरून कांय अर्थ ना तेका. आत्मो आपलो हे उरोंक जाय तेका तर मोक्ष मेळोंक जाय तेका ते हे मेळोंक जाय झाडां बिडां लावंक जाय कशे रितीन एनी हांव म्हणजे आमचें घर मोडलें आसूं कोताय ना 2 खांब्याचें सुद्दां आमचें घर बांदूं येता पूण सरावंडींग प्लांटेशन लावंक हिजो म्हाज्या हितून तर खूब हे दिसता. म्हाज्या आतां हांव आमचें घर आंगण ना तर आमचें घर तोंड आहा पूण म्हाका हांव प्लांटेशन लावन आतां म्हाजे कडेन मरे ती म्हाका आसता 25 गारफां लायल्या प्लस आतां ही व्हरपाचें पळय न्हू ती बरी जाल्या. कितें आसा आयज आमी हयात आमची 2 दीस उरल्या पूण येणारी पिळगेक तेचें फळ मेळ्ळें काय ना समाधान.
हांव तेंच म्हणटा आतां कितें आतां हे पळय ह्या 30 शेतां आमचे फोर फादर ही शेतां रोवन हे जाले 80-90 वर्सां जगले आयची पिडा ही म्हणजे आयची पब्लीक 50 वर्सां काडपाक डिफिकल्ट कित्याक हे कट करता तुमी सांगतात न्हू आतां म्हळ्यार कट ऑक्सिजन वचून मेळटलो म्हाका म्हणून मरे लोकसंख्येचेर आसूं जाय आनी आतां तितलो कंट्रोल वचपा दॅट्स ऑल ओके सर थँक्यू मातशें आशिल्लो लायनीन सोडपाक वायफाय मेळटा मरे इतलें पळय मातशें राव रे बस राव रे काटून 2 मिनटां राव रे 2 मिनटां राव रे बस हांव वयता हांगार सर काडपाक मेळत ना गाडी 2 मिनटां तूं गाडी काडून खंय मेळटली काडपाक मेळटा कोणता